नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हें आसा गव्हाचें पीठ हें पळया, हें चाळून दवरलां गव्हाचें पीठ आनी ह्या गव्हाच्या पिठा पासून न्ही हांव तुमकां पौश्टीक अशे लाडू म्हाजे पद्दतीन कशे करता ते तुमकां दाखयतां। आनी हांवें हे लाडू केले न्ही प्रत्येकाक आवडल्या। तुमी मागीर करून तुमच्या घरा पळया हांवें केल्या उपरांत। आनी आता हे आसा पीठ पळय ते हांवें 3 वाटयो घेतला। ही वाटी ह्यो 3 वाटयो पीठ हे घेतला गव्हाचें। पिठी साखर पळय म्हणजे साखर न्ही हातूनच वेलची घातल्या आनी मिक्सरार वाटला ते 2 वाटयो घेतले। हे हीच वाटी 1 वाटी तूप, मीठ इल्लें चवी प्रमाणे आनी हे आसा कॅज्यू नट्स। कॅज्यू नट्स हांवें कितें केलें भाजूंक ना ते बेश्टेच अशे मिक्सराक लायले आनी भरभरीत दवरले पळय भरभरो दवरला करून। आनी हे आसा फोव हे पळया। आनी आतां आमी हेच्या पासून न्ही बऱ्या पैकी पौश्टीक लाडू करूया। आनी तातूंत तूप घातले तेय तापलां आनी हे पळया तापले ते। आता आमी कितें करूया, हे आसा पळय आयदन ते अशें दवरुया आनी हे फोव आसा पळय ते भितर फुलोवया, इल्ले इल्लेच घालपाचे। ते अशे तव्यारूय भाजल्यार जाता पण अशें भाजता न्ही तेजी टेस्ट बरी येता। हे पळय पयले आता ते काडटा। हे पळया आता हे फोव हांवें सगळे पळय भाजले। आता हेच कायलेन पीठ घालुया आनी भाजुया। आता हांवें वाटयेन तूप घेतलेले पळय तातूंत न्ही 1 चमचो हांवें धाकटो दवरलेले तूप ते आता हे पळय मद्दी घातले हांवें आनी तातूंत न्ही कितें करता जाणा हे आता कॅज्यू नट्साचे आसा पळय ते घालता। आनी आता हे सगळे मिक्स करून भाजता, बरे बारीकूच गॅसीर भाजप। हे पळया आता हे पीठ भाजले आनी कळपा खातीर तुमकां न्ही भाजले की ना ते पळय अशें घेवपाचे आनी आपल्या दांतान हे करपाचे चावपाचे। तेन्ना कितें जाता कुरूक कुरूक करून असो ते पिठाचो आवाज जाता बरो, तेन्ना कळटा रूच घेवन की हे भाजले म्हणून। आनी आतां हातूंत न्ही इल्लेशें मीठ घालुया, चड घालूंक जायना, बेश्टे इल्लेशें पळय इल्लेशें। आनी आतां हे हांव गॅस बंद करून हे आतां पीठ निवयता। आता हे पीठ हे पळया हांवें सकयल उतरून दवरला, खमंग अशें बरें भाजलें। आता कितें करता हे न्ही एका परातीन काडून दवरता म्हणजे तें पीठ निवतलें। आता हे पळया हे आता फोव आसा पळय ते न्ही हे पळय अशें हातान तेजो चुरो करपाचो। हे पळया हेचो आता चुरो हांवें केलो हे पळय बारीक। आता कितें करपाचें जाणा, पिठी साखर घेतल्या पळय ती इल्लीशी पळय इतलीच घालपाची भितर आनी ही तेका मिक्स करपाची। हातून कितें जाता जाणा फोव पळय आमकां मातशें पचपचीत कशें लागता न्ही आनी ही साखर तेका लागल्या कारणांनी हे फोव भितर लाडवान न्ही दांताक बरें मेळटा, कुरकुरीत सारके आनी गोड टेस्टीक सारके। आनी आता हे आमचे रेडी जाले फोव, ही साखर रेडी जाली आनी हे आता हे पळया पीठ रेडी जालें। आता हे मातशें आनीक न्हिवून मागीर हातून न्ही सगळे हे मिक्स करपाचे आनी लाडू करपाचे। हे पळया आता हे पीठ न्ही न्हिवलें, बरें थंड जावपाक जाय आनी आता हातून न्ही
ही साखर आसा ती घालूया. आणि बरी मिक्स करूया. आणि आता ती हातून हे पळय फोव केले पळय बारीक ते घालूया. आणि हे मिक्स करता. हे पळया हे सगळे आता मिक्स केले आणि जाले रेडी. आता हेचे लाडू वळपाचे. आपल्याक जाय ते सायझीन करपाचे. आणि हातून फोव आसता पळय ते तोंडान बरे कुरकुरीत लागता. आणि हो एकदम रुचीक आणि पौष्टिक लाडू जाता तयार. हे पळय अशें. तीळ सुद्दां तुमकां जाय जाल्यार घालूं येता. हे पळय आतां हांव अशे लाडू तुमकां सगळे करून दाखयता. हे पळया आता हे गव्हाच्या पिठाचे लाडू पौष्टिक. हे लाडू न्ही आता तुमकां रेडी टू सर्व केले. हे 40 लाडू जाले. तेन्ना तुमी अशे लाडू करून खाया. आणि भुरग्यांक सुद्दां हे लाडू खूब आवडटा. तेका लागून न्ही तुमी मुद्दाम करून पळया, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स बरे करा. आणि आता तुमचो टायम काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही तेका लागून हांव खरें मनासून सांगता तुमकां थँक्यू आणि देव बरें करूं.